मोगाल भाव भयणीनो, देवाचे कृपेन बोल्लोलो वेळ तुमकां आवडेता. सांत लुकाच्या सुवर्तमानांत एक वड अशी आसा. कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. ती वड आमकां देवाचे पदवेचो आनी शक्तीचो उगडास करता. जिवितांत बरें वायट घडटा तें सगळेंच देवाचे पदवे आनी येवजणे प्रमाणे घडटा. हो आमचो थीर भावात, आमचो देव मोगाळ आनी दयाळ. आमकां तो सोबार देण्यानी शेगुरायता आनी असलेच एक देणें आमकां मायाचे 19वेर फावो जालें. तें म्हणल्यार आमच्या गवळी बापाक आज बिशप साहेबाक भोवश्रेष्ठ फिलिप नेरी फेरावाक इगोज मातेचो कार्दियल हो मान फावो जावन वेंचून काडलो. आयच्या दिसा रोमा शारांत पाप साहेब फ्रांसीस ताका हो दर्जो फावो करतलो. ह्या देवाच्या फुक्या देण्या पासत आयज आमी ताचे पवित्र सभेचे वांगडी कशे मनान आनी संतोश भरीत काळजान देवाचे उपकार आठोवंक, दिनवासूंक आनी किर्ती गावंक एकठांय जाल्या. शिताबेन वांटो घेवया. Jesus mimoso Makatace upkar Uptał argazorkar Tori kitlo poro Jesus mimoso Makatace upkar Uptał argazorkar Utran suruto dita Jivit moje vadoita Utran suruto dita Jivit moje vadoita आपल्या फाटल्या धीरान चलून बरो मार्ग दाखयता आपल्या फाटल्या धीरान चलून बरो मार्ग दाखयता गवळी कितलो बरो Jesus mimoso Makatace upkar Uptał argazorkar Gowli kitlo boro Jesus mimoso Makatace upkar
गोठायता मासा रोकांतो पुस्ता ओत्म्याक मोजा गोठायता आपली गोवाय सगळ्यांक दिवूंक काळजीदारपणान भरता आपली गोवाय सगळ्यांक दिवूंक काळजीदारपणान भरता कोणी कितलो बरो जेजूचो मी मोजो म्हाका ताचे उपकार मोगता वार्गा सुरकार कोणी कितलो बरो जेजूचो मी मोजो ताचे उपकार मोगता वार्गा सुरकार देव पृथ्वीदार आमची सोडवण करूंक देव आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडटा आमी क्रिस्ती भावार्थी दोर मिसाचे भेटेन देवाचो पूत जिवंत जेजू सोबार वाटांनी हाजीर जाता आनी जियेता म्हूण सोत मानता जेन्ना दोगा तेका म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंय हांव आजीर आसता ही बासावणी जेजून आमकां दिल्या ह्या वेळार तोच देवाचो पूत जिवंत जेजू आमचे मदें हे वेदीचेर उंड्या रुपान आजीर जाला ताचें देवीक आसणें आमी अणभवुया भोव पवित्र संस्कारान जेजू आमचे मुखार आजीर जाला ताका पळोवया आमच्या दोळ्यांनी पळोवन आमच्या काळजा मनान ताका सांसपून खुशालकायेचो अणभव घेवया जेजू तूं ये आमचे भितर ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं आजीर जालाय तुका भजूंक वंदूंक तुजी किर्ती गावूंक तुका वाखाणूंक आनी दिनवासूंक ही तुजी पोरजा आजीर जाल्या तूं आमचो खरो देव तूं आमचो बरो गवळी ह्या उंड्या रुपान आमचे खातीर आजीर जाल्ल्या जेजूक सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान आनी सगळे सुक्तीन आमची मान खोल भागावन आमी परनिपाट आनी नमस्कार करुया Let us bow our head in adoration to our Lord and our God in the most blessed sacrament.
इल्लोसो वेळ आमची नदर ह्या भोव पवित्र संस्काराचेर दवरुया. तुजी नदर ह्या वेळार भोव पवित्र संस्काराचेर आसूं दी. वेळा वेळार काळा काळार आपणाक जाय तसले गवळी तो आमकां दिता. तो आमचो गवळी. तो आमकां बऱ्या बऱ्या चोरवाक व्हरता. आनी आमचो खरो गवळी कसो? आमचेच मदले विचून काडलेले गवळी आमकां बऱ्या चोरवाक व्हरूंक आमकां फावो करता. जेजूचेर नदर दवरून आमच्या गवळ्यांक, जेजून दिलेल्या गवळ्यांक आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. जेजूचेर नदर दवरून आमच्या गवळी बापाक भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी फेर्रांव हाकाय जेजूच्या पांयाशी हाडुया. आमचो सोमी आमचो देव आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमची बोजवण चालूच दवरुया. ताणी केल्ली सगळी बरेपणां मानून घेवया. तू हे स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा. सगळी गावया. तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा. जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ नहीं है डर कोई
स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू ये चला जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू ये चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा ओगेपणात जेजूचेर आमची नदर दवरुया बाग्योन बाप साहेब फ्रांसिस्कान मायाचे 29वेर पवित्र सभेक आनी अदीक करून भारताचे क्रिस्ती परजेक एक खुशालकायेची खबर परगट केली. भारत देशाक 2 जाण नवे कार्दियाल नेमले. हैदराबादाचो आर्चबिस्प भोवश्रेष्ठ एंटनी पुला आनी आमचो गोंयचो आर्चबिस्प पात्रियार्क साहेब भोवश्रेष्ठ फिलीप नेरी फेर्रांव. तर आमकां फावो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर आमच्या गुंवळी बापाचे नवे जुट्टे खातीर आनी हेर सोबार उदारपणा खातीर आमची ल्हान ल्हान मागणी देवा मुखार दवरून ताका दिनवासूया, देवाचे उपकार आठोवया. पाप साहेब फ्रांसिसा वरवीं जायत्या बऱ्या आनी कुशालकायेच्या घोडितांची खबर आमकां मेळ्ळ्या. ताणें जायती नवी नवसोडणेची पावलां मारल्यांत. जायते नवे सांत पवित्र सभेचें बरेपण आमकां उगडापें जालां ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर. देवा अर्गां दिवया, देवा दिनवासूया, देवा अर्गां दिवया, देवा दिनवासूया. आमचे भुंयचो पूत, आमचो मोगाळ आर्चबिस्प कार्दियाल साहेब फिलीप नेरी फेरांव, ती सगोट
एक जावं. हो बीस कसो आपणावन दर वर्सा गवळीक चीट बरयताय आनी गोंयांत दिशा दिताय आनी सगळ्या धर्माचो आनी मनशांचो सुमेळ करूंक वावुरतल्यां खातीर. देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया, देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया. आमचो गोंयचो पूत भोव श्रेश्ठ आर्चबिस्प कार्दियाल साहेब फिलीप नेरी फेरांव आपल्या हाताकाळ आसलोले पोरजे सोवे सदांच मोवाळायेन आनी विस्वाशीपणान वागला. ह्या ताच्या शांत मोयपाशी मोगाळ काळजीदार फुडारीपणा खातीर. देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया, देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया. आमचो गोंय आनी दामावाचो आर्चबिस्प कार्दियाल साहेबाक कार्दियालाची नवी जुट्टी इगोर्ज मातेच्या वावरांत अदीक जबाबदारी मान आनी पदवी फावो केलोल्या देण्या खातीर. देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया, देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया. आमच्या आर्चबिस्प कार्दियाल साहेबा सांगाता हैदराबादाचो आर्चबिस्प भोव श्रेश्ठ एंथनी पुलाक कार्दियाल नेमला. भारत देशांतले दोग नवे इगोर्ज मातेचे कुंवर आमकां फावो केलोल्या खातीर. देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया, देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया. भारतांतल्या दोग आर्चबिस्प साहेबा वांगडा इगोर्ज मातेचे सेवेक 21 नवे कार्दियाल नेमलोले खातीर. देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया, देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया. ह्या सोबीत दिसा आनी वेळा खातीर आमचे जिवीत पूर्णतायेन जिवंक आमकां सोबार देण्या शेगुणांनी भरलोले खातीर. देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया, देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया. मोहिमा तुका, वैभव तुका, तेकाच कोरया देवा. ओरपुनी भेट अर्घ दिता, तुझी मोगाळ पोरता. देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया, देवा अर्घ दिवया, देवा दिन वाचूया, देवा दिन
जेजू आमचो दोनी आमचे मुखार ह्या वेळार आसा, त्याच देवाक आमी दिनवासला. आमच्या आज बिस्पाक तशेंच आज बिस्प हैदराबादाचो हांकां कार्दियलाचो दर्जो मेळटलो देखून आमी देवाक आर्गां दिल्यान. देव सबार वाटांनी आमचे सगळे उलयता. जेजू तुका आमी किरीत दिनवासता आमचे गोंयचे पोवीस सोबे खातीर. ही आमची महाधर्म प्रांतांत जायतो बरो वावर आमच्या यादनिकां वरवीं आमच्या गोंड्याकाल बरे तरेन जाता देखून आमी तुका आर्गां दिता. आमच्या जिवितान जायते नवसरणीचे प्रयत्न आमी करता. पोरचेक पोवीस सभेची शिकवण दिवंक, पोरचेक जेजूच्या पावलांनी चलूंक, पोरचेक देवाच्या उतराची भोव करून मोडणी आनी दर दिसाक आपल्या जिविताक लागता तसली चाल तांणी आपणावंक आमच्या गोंड्याकाल हो प्रयत्न नवसरणेचो चलत आसा. आमच्या जिवितान आमकां हें देणें तुवें फावो केलें. तुका आमी दिनवासतना आमचे ह्या महाधर्म प्रांतांत जियेतल्या सगल्या आमचे पोरचे खातीर आमी तुका सायबा दिनवासता आर्गां दिता आनी तांचे खातीर प्रार्थना करता. आज किरीत भाशेन दर्जो तूं आमकां दिताय तेन्ना हो दर्जो आमकां न्हय पूण सेवे खातीर आमचो आज बिस्प आपूण घेतलो. ती सगलीं एक जावं हो ताचो माताडो आपूण दिसपोटी आपल्या गोंड्यांक, दिसपोटी आपल्या शेडयांक, दिसपोटी आपल्या दिल्ल्या वावराक तो चिकटून आसा. सायबा ही जुट्टी बरे तरेन सांबाळूंक तुजें उतर आमकां गरजेचें. ही जुट्टी बरे तरेन सांबाळूंक तुजी कृपा आमकां गरजेची. ही जुट्टी ताणें बरे तरेन व्हरूंक आमचो सहकार आनी तेंको आमी ताका दिवंक गरजेचो. ही जुट्टी बरे तरेन ताणें आपल्या जिवितांत पाडूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी ताका भरूंक गरज. थोडो वेळ आमी ओगी रावया आनी ही कृपा ताचेर देवूं. ताका उदीक पवित्र आत्म्याचे कृपेन भर. ताका तुज्या प्रेरणान उदीक आपले पोरजेक मार्गदर्शन दिवंक सायबा तूं ताका सगली स्फूर्ती दी. जुट्टी जेन्ना तो सांबाळटलो हो मान संवसाराचो न्हय पूण सेवेचो. हो मान हो दर्जो व्हडपणाचो न्हय पूण खालतिकायेचो. हो मान न्हय दुसऱ्यांक दाखोड करून व्हडा उमेदीन भोंवपाचो न्हय पूण ल्हानांक, गरिबांक, कोण नासलेल्यांक, दुबड्यांक आनी जांची खबर घेनात त्यावू क्रिस्ती भावा भयणांक पावपाचो वेळ. आमच्या आज बिस्पाक तुजे कृपेन भर म्हूण आमी मागता. थोडो वेळ ओगी रावन तुजे मुखार आमची प्रार्थना आयकून घे आनी मानून घे म्हूण आमी प्रार्थना. आमचो देव आमचो मोग करता आनी ह्या पासत आपलो ताळो तो आमकां आयकूंक दिता. पवित्र पुस्तक आमकां आमच्या सुम्या देवाचो ताळो. शुभ वर्तमानान जेसू आमचे लागीं सरळ उलयता. आपले प्रश्न आमकां विचारता
आमचो जबाब तो आयकता. त्याच बरोबर आपली आज्ञा ह्याच शुभ वर्तमानान आमकां दिता. गवळी जावं पुरतो जातलो जाल्यार तयारी गरजेची. गवळी जावंक उपकारतलो जाल्यार देवाची प्रेरणा भोव म्हत्वाची. गवळी जावंक उपकारतलो जाल्यार खालतिकायेन खुर्साची वाट धरप ही एक जाणवायेची गोत. ह्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकुया, पळोवया, भोगुया. कांय बरीं उतरां जेजूची सिमावाक. सिमाव, तूं म्हजो मोग करताय. सिमावान नेटान वय म्हणून जबाब दिता. तुका आनी म्हाका ह्या वेळार होच प्रश्न जेजू करता. तूं म्हजो मोग करताय. जेजूचो प्रश्न थोडो वेळ आमच्या मनान कांय खिणां आमी दवरुया, आमकां विचार करुया. ह्या प्रश्नाक कितें म्हूण जबाब आमी दितले हांव सोमया तुका. तुवें आमचे सगळे प्रश्न घालाय. आमचें मन घुस्पलोलें आसा. आमचें मन संवसारी राटीवडींनी सायबा गूल जाल्लें आसा. ह्या वेळार आमी तुजे मुखार आसांव खरी. तरेकवार प्रश्नांनी आमी घुस्पलोलीं आसा. गुडेक पेद्रू भाशेन आमी गायीक व्हरून ओय हो जबाब आमी दितले. आपलो मोग करतात, ती आपलें उतर सांबाळटात अशें जेजू म्हणटा. जेजूचें उतर आमी खरेंच सांबाळना काय? तुका आनी म्हाका विचार. दो दिसाक जेजू आमकां हो प्रश्न विचारीत आसा. तूं म्हजो मोग करताय? जेजून आपल्या भौशीक वावरान ह्याच बापाचो मोग आमकां वांटून दिलो. आमी एकामेकाचो मोग करूंक तो आमकां दिसपोटी उगडास करता आनी फरमायता. खरेपणी आज तो आमकां विचार करता. खरेंच तुमी एकामेकाचो मोग करता काय? उक्त्या मनाची तुमी आसात तुमी तयार? आर यू प्रिपेर्ड? आर यू रेडी to love one another? We may have said in a hurry, in a haste, yes. Have we realized the consequences?
एकाच देवाचो सगळ्या मनान आनी काळजान मोग करूंक आनी आमी आमचो मोग करता तसो आमच्या पेल्याचो करूंक जेसू आमकां शिकयता. केला काय आमी देवाचो मोग करूंक आमी तयार, पूण पेल्याक भोगसूंक आमी तयार ना. जायते फावटी आमी चुकी करता, आमकांच भोगसूंक आमी तयार ना. देव आमचो मोग, देव उदार, देव मोवाड काळजाचो, देव आमचे सगळें जाय तें बरेंपण करता आनी आपूण आमचे सगळें आसून मोग करता म्हूण दयाळ करुण्यानी आमकां दाखोड करता. तूं म्हजो मोग करताय असलोच प्रश्न एका तरुण भुरग्याच्या मनान जालो तेन्ना ताणें आपलो वयकार दिवन आपल्या कुटुंबाक पाठ करून सेमिनारीन भितर सरून शिकप करून पाद्रीपणाच्या मुण्यारपणांत भितर सरलो. एक बरो देखीवन कुश्टी पाद्री जावन मागण्याच्या आनी प्रामाणीकपणाच्या जिविताक ताणें वेंग मारली. आज आमी कितलीं जाणां आमच्या भुरग्यांक ह्या पाद्रीपणाच्या आपुण्याक वेंग मारूंक फुडाकार दिवंक तयार आसांव जायत. ह्या आमच्या याज्ञीक भावाक आपल्या बऱ्या वावराची आनी बऱ्या कोरण्याची मोसुरी कशी जेजून ह्या पाद्रीक आमच्या ह्या महाधर्म प्रांताचो गवळी बाब कसो जुट्टी फावो केली आनी उपरांत ताका आज बिस्प कसो पात्र्याक कसो ताणें ताका नेमलो. आमी जाणाव ह्याच आमच्या आज बिस्पाक पाप साहेब कार्दियाल कसो ही जुट्टी दितलो. सिमांव पेद्रूक जेसू एक वो दोन पावटी न्हय पूण 3 पावटी तोच विचार करता, तूं म्हजो मोग करताय. पेद्रू आपल्या जिवितांत आनी मुण्यारपणांत जायत्यो आडकोडी प्रोश्ट कोश्ट दोग येतोले म्हूण तो जाणो आसलो, तरी पूण धिरान आनी उमेदीन तो ओय म्हूण जबाब दिता. आमी क्रिस्ती मनशां म्हणटच आमी बरो वावर करतना आमच्या जिवितांत जायत्यो आडकोडी, आमच्या जिवितांत प्रोश्ट कोश्ट दोग, आमच्या जिवितांत दुबाव आमकां येतले. वेळार जेसू आमकां म्हणटा असल्या वेळार निराशीपणान आनी भिरांतेन देवाचे शीण करूंक न्हय पूण ताचेर आमचो भावार्थ ओदीक तिरावन ताच्याच आदारान धिरान आनी बोळान सगल्या उद्रुश्टांक फुडो करून आमची फुडलीं पावलां मारूंक गरज. जेसू आज तूं तुका चिकटून रावंक आमकां आपयताय. तुजो मोग आमी करूंक, तुजेर विस्वास दिवंक, तुका आमी केन्नाच साणिना जावंक तूं आमकां उलो मारताय. पेद्रूक 3 पावटी तुवें विचार केलो आनी शेवटी जेजूचो जाबाब आनी आदेश आयकून
पेद्रू खुशालकायेन भरलो. आमच्या आर्चबिस्पाक नवी पदवी, नवी जुट्टी, नवी जबाबदारी जेजू ताका दितलो. जेजून पेद्रूक जशें आपोणी दिलें, जेजून पेद्रूक जशी जुट्टी दिली, असले सेवे चाकरेचे मन आमच्या आर्चबिस्पाक फावो जाताना आपली जुट्टी बरे तरेन सांबाळूंक ताका कुरपेन बोर सोमया. केदें व्हडतें आनी श्रेश्ठ देणें जेजून आपल्या खालत्या चाकराक फावो केलें. आपलो मोग करता तांचे सवे जेजू सदांच दयाळ, जेजू सदांच उदार. हें आमकां आयच्या ह्या देवाच्या उतरांतल्यान तावें जाता. आमचो आर्चबिस्प कार्दियाल जातलो. हें सोबीत आनी व्हडतें देणें फावोच ताका जातलें. आमकांय हें भाग, एक व्हड संतोशाची खबर आमकां. देवाक आमी दिनवासुया. ताच्या सुफोड मुर्याळपणा वरवीं ही नवी जुट्टी ताका फावो जाल्या. ह्या संदर्भान आमचो जबाब देवा सवें कितें जातलो काय? आज देव तुका आनी म्हाका उलो मारता. जेजू ह्या वेळार आमचे मुखार आसा. तुका आनी म्हाका विचार करता, तुजी जुट्टी कशे तरेन तूं पाळटाय. सेवे चाकरेच्या मनान तुजी जुट्टी कशे तरेन तूं व्हरताय. दयाळ आनी मोवाळ काळजान तुजी जुट्टी दुसऱ्या सवें कशी तूं पाळटाय. अधिकारान ओ सेवे चाकरेच्या मनान. थोडो वेळ ओगी रावन जेजू मुखार हो नियाळ आमी करूया. व्हड देणें आमकां देवान दिला. मनशा खातीर मनशा मदलो विचून काडलेलो, आमचेच भुंयेंतलो आमचो गोंयचो पूत. ताचें जिवीत आनीक एक पावटी आमी जेजूच्या पांयाशी हाडुया. ताच्या जिविताच्यो कांय घडयो ह्या वेळार आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. देवान विचून काडलेल्या ह्या चाकराक देवाच्याच हातान घालुया. ताचें जिवीत थोडक्यान जेजूच्या पांयाशी हाडुया. Only a life lived in the service to others is worth living. Hello friends, welcome back to Signature Turned Autograph. I hope you all are well and safe. So let's start with today's story. This story is about the 7th Catholic Patriarch of the East Indies and 35th Archbishop of the Archdiocese of Goa and Daman. Yes, he is no other than Archbishop of Goa and Daman, Father Philip Neri Ferrao. So let's know more about him in detail.
Father Philip Neri Ferrão was born on 28 Jan 1953 in Aldona, Goa. He began his religious studies in Seminary of Our Lady in Saligaon and then went to Papal Seminary in Pune. He is graduated in philosophy and theology. Father Philip Neri Ferrão was ordained as a priest on 20th October 1979. Later, on 20th December 1993, he was appointed as the Auxiliary Bishop of Goa and Daman. Auxiliary Bishop means a bishop who is assigned to assist the diocesan bishop in meeting the pastoral and administrative needs of the diocese. The following year, on 10th April 1994, he was appointed as the titular bishop of Menoriono. A titular bishop means a bishop who is not in charge of a diocese. Then on 12th December 2003, he was appointed as the Patriarch of the East Indies and Archbishop of Goa and Daman after the resignation of Archbishop Raul Nicalu Gonçalves. In 2006, he was appointed as Metropolitan Archbishop of Goa and Daman by Pope Benedict XVI. Metropolitan Bishop means a bishop empowered to oversee other bishops. Till date, he is the Archbishop of Goa and always works hard for the betterment of the community. Archbishop Felipe Neri Ferro will be elevated as Cardinal. Bangalore, the 29th of May 2022, CCBI Pope Francis announced that ABP Felipe Neri Ferro, 69, Metropolitan Archbishop of Goa and Daman and the President of the CCBI and Patriarch ad honorem of the East Indies will be elevated as Cardinal at a consistory on Saturday, the 27th of August 2022. Monseñor Felipe Neri Antonio Sebastião da Rosario Ferrão, Arcivescovo de Goa e Daman, India. So this was the story of Archbishop of Goa and Daman, Father Philip Neri Ferrão. देवाक आर्गां दिवया ह्या देण्या पासत काळजांत तावन मागुया आमच्या बिस्ब साहेबा पासत ही जुट्टी घेवंक ताका फावो तसलो कोर म्हण मागुया. कार्दियाल कसो पाप साहेबाक विचून काडूंक ताका होक आसा. ही हॅज अ वोट to elect a new pope. कार्दियाल कसो पाप साहेबाचो तो सहभागेली आनी आधारी is a consultor to the pope. कार्दियाल कसो आख्या संवसाराचे कातोलिक पवित्र सभेचेर राज चलोवंक ताकाय भाग आसा. He becomes part of the governance of the Holy Catholic Church throughout the world. ही जबाबदारी पाडूंक ताका जाय ती कुरपेची गरज, ताका मागण्याची गरज, पवित्र आत्म्याच्या देण्याची गरज. भोव करून जेन्ना संवसार वेगवेगळी तरेन आयज पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांचेर झुजता, तांकां ओडोवपाक प्रयत्न करता, जायते फावटी आमच्याच कातोलिकांक वापरता. जायते जाण वायट तरेन आमच्या फुडाऱ्यांचेर, आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांचेर उपरासलेले दिसती पडटा. तर आमच्या आर्चबिस्पाक फाल्यांच्या दिसाक कार्दियाल म्हूण ताका नोमियारतले. ताचे पासत आमची मागणी आख्खे गोंयचे पवित्र सभे बराबर आमी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया.
भोव पवित बापा, बरो निचोव कोत्तलो जाल्यार, बरे निर्णय घेतलो जाल्यार, शांत मनाची, गिन्यानाची आनी बरे बुद्धीची गरज. आमच्या आर्सबिस्प पात्रियार साहेबाक कार्दियालाचो मान फावो जावन तांची जबाबदारी वाडल्या. ही जबाबदारी पाळूंक मनाची शांती आनी शेगूण तांकां फावो कर म्हूण बापा आमी तुजे लागीं मागता. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बरें बोल दितल्या रुखाचेर फातर पडटात. बरो वावर कोत्तल्या मनशाक आडकोलींक फुडो कोचचो पडटा. आमच्या आर्सबिस्प कार्दियाल साहेबाक आपले नवे जुट्टेंत जायत्या आडकोलींक, प्रस्नांक, निराशीपणांक फुडो कोचचो पडटलो. असल्या वेळार तांकां पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी शोकतेन बोर म्हूण बापा तुजे लागीं आमी मागता. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. कार्दियालाच्या वावरांत आर्सबिस्प कार्दियाल अदीक जबाबदारी दाखोवंक आनी कार्यां आसात ती बरे तरेन आनी पूर्णतायेन शार्ती पावोवंक काळजा मनाची शक्ती तशीच कुडी आत्म्याची भलायकी मागतना जिवितांत खुशालकाय, संतोष आनी खरी शांती फावो कर म्हूण बापा आमी तुजे लागीं मागता. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. देवाच्या मळ्यांत पीक खूब पूण वावराडी थोडे. आमच्या भारत देशांतल्या दोगां गवळ्यांक पाप साहेबान कार्दियाल नेमल्यात. तांचेच देखीन मार्गदर्शनान आनी शिकवणेन आमच्या देशांत अदीक आनी अदीक देव आपोवणी वाडत वचूंक आमच्या देशाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा आमी तुजे लागीं मागता. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. ह्या वेळार सगळे आमचे काळजाचे आवंडे जेजूच्या पांयाशी हाडुया. आमची जण एकल्याची मागणी, आमची पासत, आमच्या गोराब्या पासत, आमचे फिरगोजे पासत, आमच्या धर्म प्रांता पासत जेजूच्या पांयाशी दवरुया. आमचे भोंवतणी जायतीं आव्हानां आसात. सो मेनी चॅलेंजीस. ह्या सगळ्या आव्हानांचेर जैत व्हरूंक जेजूची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी काळजीदारपण आमकां मागुया. आनी सगळी मागणी एक करून आमी बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणी पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरायसा समकांती आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमच्या बापा सगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायसा समकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. सुदैव जावं देव
सदैव जावं देव सुदैव जावं देवाचें बो पवित्र नांव सदैव जावं देवाचें बो पवित्र नांव सुदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सुदैव जावं जेजूचें नांव सदैव जावं जेजूचें नांव सुदैव जावं जेजूचें बो पवित्र काळीज सदैव जावं जेजूचें बो पवित्र काळीज सुदैव जावं जेजूचें बो ओमळीक रगत सदैव जावं जेजूचें बो ओमळीत रगत सुदैव जावं जेजू बो पवित्र आनी साक्रामेंतांत आल्तारा वेल्या सदैव जावं जेजू बो पवित्र आनी साक्रामेंतांत आल्तारा वेल्या सुदैव जावं देव आत्मो सांत बुजवणदार सदैव जावं देव आत्मो सांत बुजवणदार सुदैव जावं देवाची माय बो बागेवंत आंकवार मारी सदैव जावं देवाची माय बो बागेवंत आंकवार मारी सुदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी कोतावीर गोर संभव सदैव जावं मारेचो पवित्र आनी कोतावीन गोर संभव सुदैव जावं मारयेचे अनंतवंत कुडी ओतम्या सयत स्वर्गा व्हरून सदैव जावं मारेचे अनंतवंत कुडी ओतम्या सयत स्वर्गा व्हरून सुदैव जावं मारयेचे नांव ती आंकवार आनी माय सदैव जावं मारेचे नांव ती आंकवार आनी माय सुदैव जावं बागेवन सुसे मारयेचो बो निर्मोळ पोती सदैव जावं बागेवन सुसे मारेचो बो निर्मल पोती सुदैव जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतांताय सदैव जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतात ताय जाणटी भुरगीं गिरेस्त दोबळी सोगली जागरां तुजी एका ताड्यार वाकाटेली सासना नवलां तुजी देवा अर्गां दिवया देवा दिन वासुया आमचे जिवीत जावनी एकी आभार मानूंक तुझे करूंक प्रिती सासनाक लेगी ओद्रेक ये काळजाचे देवा अर्गां दिवया देवा दिन वासुया देवा अर्गां दिवया देवा दिन वासुया देवा